2006 ऑक्टोबर 19 आणि सेकंड जजमेंट जाला मार्च 9 11 मार्च 2016 म्हणून आम्ही गोव्हर्मेंटाक इतलेंय बरयलां की गोव्हर्मेंट हे पिरियडा भितर जरी तर दिल्ली आसा ती एनालायज करची आनी कायद्या अनुसार दिसता कायद्याचे आड दिसता जाल्यार ती रिवोक करची म्हणून कित्याक हो रूल हो जजमेंट्स आहा पळय इट इज लायक ए रूल इट कॅनॉट बी इग्नोर्ड इट मे ऑल्सो अमाउंट टू कंटेम्प म्हणून कोणी तर कोर्टान गेलो इट मे अमाउंट टू कंटेम्प ऑफ कोर्ट तें आमी सरकाराक सांगलां आनी जरी तर हे पिरियडान कोणाची जरी तर प्रमोशनां जाल्लीं आसा ती कायद्याशी न्हू कशी दिसता जाल्यार ती रिवोक करची म्हणून आनी परत प्रमोशनां करची म्हणून लिगली रिप्रेझेंटेशन करपाक ज्युडिशियल कोर्स म्हणटा तो बंद जाल्लो आसा गोव्हर्मेंटाक आतां एकूच मार्ग उरलेलो आसा म्हणटा तो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करपाक पूण कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट गोव्हर्मेंटान केल्लें आर्टिकल 16(4)(b हो एक न्यू एड केल्लो कॉन्स्टिट्युशनाक पूण सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा इट इज एनेबलिंग प्रोविजन इट एनेबल्स द गव्हर्मेंट टू मेक द दीस बट दीस क्रायटेरिया हॅज टू बी फॉलोड एंड देर कॅनॉट बी एनी रिलॅक्सेशन म्हणून हाका लागून आमी गोवा गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा की ह्या फुडें प्रमोशनां पळय रिजर्वेशन कोर्टाचेर प्रमोशनां पळय दिताले शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्रायब कॅटेगरी आर नॉट परमिसेबल हॅज टू बी स्टॉप आनी जनरल कॅटेगरी आहा पळय तांकांच प्रमोशनां दिवची म्हणून वो तांची सिनियरिटी येता पळय ती कॉन्सिक्युशनल सिनियरिटी पळय शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्रायबाक मेवताली ती बंद कर म्हणून सांगली आसा आनी आमकां पुराय खात्री आसा गोव्हर्मेंट आमचे एक्सेप्ट करतलो म्हणून कित्याक एका आनीक मार्ग ना सुप्रीम कोर्टान सारको एक हें दिला की आनीक हितूंतल्यान येना एकूच आहा म्हणटा तें हें डिटर्मीन करपाक बॅकवर्डनस आनी एफिशियन्सी साफर जायना हें सगळें हें करून सर्टिफाय करून गोव्हर्मेंटान जरी तर दाखोवन सॅटिस्फाय करीत सुप्रीम कोर्टाक जाल्यारूच कितें मार्ग आसा